आयज आमी बिचोले म्युनिसिपालिटीचे CEO जे चीफ ऑफिसर आसा तांकां एक मेमोरेंडम सादर केल्लो आसा रिगार्डींग स्ट्रे डॉग्स म्हणजे कुत्र्यांचे गांवार जे तशेंच भोंवतात हेंच्या पासून आयज आमच्या भुरग्यांक किंवा सामान्य नागरिकांक गाडी चलयतना किंवा ट्युशनाक वचून स्कुलांसून घरा येताना हांकां खुबशे प्रॉब्लम फेस करचे पडटा. ताका लागून आयज आमी CEO कडेन मागला आनी ह्यान पयलीं सुद्दां आमी 2-3 फावटी लेटर करून तांकां कळयल्लें केन्ना अजून पर्यंत कांयच तेचेर हालचाली जाल्यो ना. ताका लागून आयज आमी बिचोलच्या थोड्या रेजिडेंटांक घेवन एक मेमोरेंडम सादर केलो तांकां आनी तांच्यांनी एक आश्वासन दिलां की शुक्रवार पर्यंत येता त्या शुक्रवार पर्यंत हेचेर कितें तरी सोल्युशन काडून तुमकां कळयतलें म्हणून. तशेंच दिवचलचे आमदार आसा भारतीय जनता पार्टीचे हेंच्या कडेन एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की ही जी बारीकशी दिसपा सारकी जी एक समस्या आसा कुत्र्यांची हेचेर कितें तरी स्ट्रॉंग एक सोल्युशन काडचें कॉन्क्रीट सोल्युशन काडचें आनी दिवचलच्या जनतेक हेच्या पासून मातशी एक रिलॅक्स करून दिवचें हें हांव तेंचे कडेन मागतां. येता तेंचे फाटल्यान धांवता आमी कांय वस्तू आमी भायर दवरूं शकना कितें दवरलें ते येवन पिनतात आनी उखलून व्हरता. आतां आमचे भुरगे इस्कॉलानसून येता केन्ना ट्युशनसून येता केन्ना खेळपाक वयता तेन्ना तेंचे फाटल्यान धांवता. आतां आमी कितें करपाचें आमकांय कांय कळोंक ना. ताका लागून आज आमी आमचे बिचोलचे थोडे रेजिडेंट येवन हांकां आमचे चीफ ऑफिसर एक मेमोरेंडम दिला आनी तेंचे कडेन मागला की जाता तितके बेगीन ही तेंचेर एक्शन घेवचें आनी तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलां की ह्या फ्रायडे पर्यंत आमकां ते कितें कळयतलें म्हूण कितें करता. हे जर आमचे जर आजून हे फुलफील जर जायना आमचे डिमांड जाल्यार आमी हेच्या फुडें आमी मोठो मोर्चो घेवन येतलो आनी म्युनिसिपालिटीचे फुडें आमी उबे रावतले आनी तांकां सांगतले की तुमी हेज्या पर्यंत आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करिना तेन्ना आमी घरा वयचे ना म्हणून. हे हांव हे हितून सांगता की आमचे जबाबदार लोक बिचोलचे आमचो MLA ताकाय कळोवंक शकता की आमची जी आतां बिचोलची आमी प्रॉब्लेम भोगता तेंच्यांनी तेजो लक्ष घालपाचो. रेस्पॉन्स काय मेळना. आतां कुत्री इतकी जाला आमचे भुरगे भायर जावंक शकना. स्कुलाक वयता ट्युशनाक वयता तेन्ना तेंचेर अटॅक करता.